गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो. सो सगळीं कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्ही? आमी बी बरी आहे. आणि आयज म्हाका एक डिजर्ट करपा जाय. तो जावन हा मिल्काचो आणि तेजे पयलीं म्हाका सामान हाडपा जाय. तो डिजर्ट करतसर सांजे चाये. सो आतां पयलीं आमी सामान हाडपा या शॉपार. आणि आयज एमेझॉनाचेर डिलिव्हरी येतली. ती किचना लागून आमी कितें सामान ऑर्डर केला ते कितें तें सगळें तुमकां येयलें म्हणटच मागीर दाखयता. सो आतां पयलीं आमी शॉपार या सामान हाडया. आणि आज हांव व्हेरी एक्सायटीड हा तें डीश करपाक, कित्याक जायत जाणांगे म्हाका कमेंट्स येताले आनी हांवें कोत्ता तें कित्याक कितें तरी ट्राय करपा जाय. ओके, सो लागीं स्टोर हा या चल. सो सामान हेचो घेयलें आनी दाखयता तुमकां मागीर घरा वो कितें तें. आनी आतां वयता घरा कडेन. सो हिचो एक एमेझॉना पार्सेला आतां रिसीव केलें आनी हें कितें हांवें तुमकां दाखयता. एक्चुली किचनाची चड व्हडलें कांय ना. हो जो रोल आहा न्ही तो फाटल्या वॉला येतलो ऑयल पडना जावपाक. हो एक रोल घेयला आमी. आनी सेकेंड हे दोन ते कडापा आहेत ते घेतले. सो हे ब्लॅक करायचे, ब्लॅक आनी तेका डिजायन बरो. ओके, हेजी लिंक हांव मागीर डिस्क्रिप्शन घालता. हांवें कॅश परचेस केलें आनी बरें दिसता. ओके, सो आतां हांव सगळें करून दाखयता तुमकां कॅश तें. सो हो रोल न्ही हांवें सोडयला आनी हांव तेका ऑपोजीट डायरेक्शनान रोल करपाचो. ह्या डायरेक्शनान एशको रोल करपाचो कित्याक ते न्ही मारपा बरें जाता. ओके, सो सारको रोल करपाचो आनी तितून भितर हें येता रावंड एक हें येता. सो तेका धरून हांव हें करता. ओके, सो हो जो खडापा न्ही चोवपाक मातसो रफ दिसता कित्याक ऑयल बरें पडली जाल्यार मागीर तें पुसपाक मागीर तें वचपा न्हू. तेका लागून आमी तो प्लॅनिंग केला ती हे शिट्याक तें मारपाक प्लास्टीक कित्याक तें ऑयल वॉटरप्रूफ ऑयलाचें. सो आतां थोडें उरलें तें आमी कंप्लीट करता. सो आतां आमगे चोय सगळो स्टिकर बी मार जालो. सो आतां काय बरें फिनिशींग येयलां दाखयता तुमकां राव. सो हेचोय हें सगळें फिनिशींग जालां. एशें केलां आमी आख्खें. सो आनी हिंग पोंदाकूय मारला. थिंग पोंदा सद्या आयडॉन दवरलो आहाय आनी हिंग आख्खें चोय मिक्सर दवरला आनी आतां बरें जालें चोय काय बरें. आनी हिंग पोंदा गॅस सिलिंडर येतलो आनी हिंग वयर गॅस येतली. हिंगा गॅस येतली. सो आमगे आतां किचनान चोय सगळें जालें पूण एक प्रॉब्लम आहा. हो चोय दाखयता तुमकां. हो रेग्युलेटर आहा तो न्ही येयना. हांवें जायत ट्राय केली पूण येवपा भायरूच सरना केस्सो. सो फाल्यां न्ही आमी ते भारत गॅसाच्या तेका मनशां आपयतलीं आनी रेग्युलेटर काडून घेतलीं आनी सगळें सामान शिफ्ट करतलीं ते न्यू किचनान थिंगा. आयजू आमी करपा आसलोलीं सगळें. आयज तेका लागून चोय काम उरलें. आनी आतां एनी हांव आतां आमी करुया शोयो. सो आतां सगळें प्रिपरेशन करून रेडी दवरलां आनी दाखयता तुमकां. सो शोयो करपाक हांवें एक दुदा पॅकेट घेयलां, अमुला घी घेयल्या, मागीर एक शोया पॅकेट आनी हे बदाम घेयले चोय काट करून. सो हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आनी तेका न्ही शुगर जाय. शुगर हांवें रेडी दवरलो आहा. हिंग न्ही आमी घी घालून शोयो फ्राय केले, हेचो गोल्डन ब्रावन केले आनी तितून थोडी बदाम ॲड केले चोय. सो आतां मातसो गोल्डन ब्रावन जाले ते. सो ते शोयो ब्रावन जाले उपरांत आमी दूद घायलां, शुगर घायलें आनी एलायची घायल्या चोय. आनी आतां बरें तें थीक जावपा जाय चोयलें. अशें करून आतां जाता आनी मातसो एक 5 मिनटां दवरपा जाय. आनी चोय ही एलायची न्ही क्विड्स हाडलोली तेगे भयणीन पूण बरो स्मेल येता काय बरें चोय. अशें करून पॅकेट येता आनी हे भाशेन तो लोगो आहा तेंगेलो. बरी एलायची तुमी तर क्विट आहाय खूंय आहाय येता ना जाल्यार ही हाडाय जाय जाल्यार तुमकां बरी येता. आनी आतां ती उडोट लेट जाल्लें आमकां कित्याक किचनान हें कोत म्हणल्यार सगळें तें स्टिकर मात म्हणल्यार. आनी आतां आमी तें हें करपा लागले चोय शोयो कित्याक खावपाक पोटा भूक लागलो सारकी. आनी चोय नायसा बेबी बी वयर येयलो आहा दाखयता मागीर तुमकां सगळें. आनी हेचो एक च्या पिवपा बसलेलो. शोयो बी रेडी जाले. सो हिंगे चोय शोयो केलो आहाय आनी हिंगा टी घेयल्या. सो हे न्ही सिंपल केले आनी आमकां जाय तेशें करून कित्याक नायसान बेबीन सांगलोलें मातसो थीक कर म्हूण तेका तेशें करून लायक जाता. आनी चोय टी व्ही चलता, हिंगा एक प्रोग्राम चलता तो चोयता हांव. सो आयज न्ही फ्रेंड्स हांवें सगळें प्लॅनिंग केलो तशें कांयच जालें ना, डिफरंट जालें. कित्याक थिंगा आमकां 3 वरां लागोलीं ती स्टिकर मात म्हणल्यार. पूण ती ओके म्हूण तूं आमगे घरचीं कामां आमी बेजार जावपा उपकार न्हय. हांव न्ही जाता तितलो पेशन्स काडटा, ते कडेन पेशन्स आसा पूण एक पाटी आमगे पेशन्स लिमिटी भायर वयताय, क्रॉस जाताय. पूण आमी दोगांय मागीर एडजस्ट करून घेताय ते तेन्ना तितलो टायम जाता तेचोय मातसो उडो आमी एशें करून जातालें. म्हण आतां ओके आतां च्या बा सगळें पीस जालें, लेटूय जालो चोय टायम 8 जालो आहाय. आनी मागीर आतां बेबी आमचो ट्युशना वयताय, बाबा ट्युशना वयताय.
तांकां मागीर म्हणटा दनपार जेवण मागीर चाये बी सगळो बंदोबस्त करपा पडटा, सगळें तयार दवरपा पडटा कित्याक तांकांय भूक लागता सगळ्यांक भूक लागता आमकांय बी. आनी आयज पासून व्हिडियो शूट करपा बरे भशेन म्हाका जातलो बरे भशेन म्हाकाय तुमकां कंटेंट बरे भशेन दाखोवपा जाय. हांव जे घराको ल्हान ल्हान व्हिडियो करता कितें तरी इंट्रस्टींग करपा जाय, एक बरें जावपा जाय. तेंच मुगे एक मोटो आहा, तुमकां कितें बरें दाखयतलो आनी हें कोत्तो म्हूण. एनी हांव आयजो धाकटो शॉर्ट एंड सिंपल हांवें ब्लॉग केला, जस्ट किचनान दाखयला आनी फाल्यां तो गॅसा येयलो म्हणटच मागीर सगळें आमी सामान थिंग शिफ्ट करतले आनी थिंग रांदपा लागतले ते भायले किचनान. जायत्या वर्सांनी हें जालां मुगेलें आनी हें करपा म्हाका मुगे तो शाहील फ्रेंड आहा तो किचना काम घरा काम सगळीं काम घेता तो. घर सिमेंट प्लास्टरींग टायल्स बसोवप इच एंड एवरीथींग. तुमकां तो जाय तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक शकता, नाजाल्यार म्हगे नंबर आनी तेगे नंबर हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. सो कसलीय घरा पेंटींग सगळी इच एंड एवरीथींग. सो तेणें म्हाका तें किचन रेडी करून दिलां. जाता तितलें हांव ल्हान ल्हान बारीक बारीक कितें कामां म्हगे कोत्ता घरची आहाय ती. बायलूय म्हाका हेल्प करता, फॅमिली हेल्प करता, सगळीं बरीं आसा सुमाय बी आनी ओके म्हणटू. आनी कितें म्हणटाय तें आनी एक टायम व्हिडियो मातसो मुगे ल्हान जाताय, एक टायम व्हडले जाताय. मिनिमम व्हिडियो हांव 8.5 मिनटाचे कोत्ता हय, नाजाल्यार 6 मिनटाचे 7 मिनटाचे एश को. मुगे कितें हूंय तर मिस्टेक जाता फ्रेंड्स प्लीज म्हाका कमेंट कराय, सांगाय. म्हाका राग येना कांय ना, नो प्रॉब्लम. तुमगे सजेशन कितें आहा तें हें कराय, हांव तुमकां डेफिनेटली रिप्लाय दितलो. आनी कितें तरी नॉलेज घेवपा बरी. मनशाको मिस्टेक जायना जाल्यार कांय ना संवसारान. मनशाको मिस्टेक जाता, तो कितलो व्हडलो सायंटिस्ट जावन कोणूय जावं, हें कोण शिकपाचें. हांव न्ही म्हाका तुमगे मोटिवेशन मेळटा म्हूण हे व्हिडियो म्हाका करपाक बरें दिसताय. जायते सबस्क्रायबर न्यू येताय, बरे व्यू येताय, बरें दिसता. ओके, तुमगे मोगान हांव हें करता. सो आजच्या ब्लॉगान इतलें फ्रेंड्स, टेक केअर, आय लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, गुड नायट.